भले हांव जाणो की इस्रायली लोकांक काळजाचे प्रश्न आसले म्हूण. तांच्या काळजान घाणेऱ्यो वस्तू आसल्यो, तांकां गोरविश्ट काळजां आसली, तांकां उत्सुकती काळजां आसली. तो रेकडेच आशा सोडटाले. तांच्यान जायते सोशीन येजो. तांणी ते प्रोवेस अरण्यान घुंवोन करचे पडले. जेन्ना देव तांचे भितरली वाट मोनाची अवस्था काडूंक सोदतालो. दुखेच खबर ती चड दुखीची वस्त ही की सुमार थोडे लाख पोर इस्रायली लोक जो इजिप्टांतलो भायर सरलो फकत 2 जाण आदल्या पोंगडांतले भितर सरले बासायलेल्या देसान. तरी हांव विचारता, पूण म्हाका दिसता आमच्यान पळोवन तांचो वाटो आनी म्हणो येता, आरे हांव नकलो कितले क्रिस्तांव. खरेपणी बासलेल्या देसांत पावतात ते. तूं जाणोय बासलेल्या देसांत रावन सगलो वेल त्या विशीं उलोवंक जायते फरक आसा. आनी कांय वर्सां फाटीं सुमार 15 वर्सां फाटीं म्हाका उपगोन आयली आयकोन लोकांन बासलेल्या देशाचें प्रवचन करूं. म्हाका जाय आसलें बासलेल्या देशांत जियोंक. आनी ह्या देवात हांव गंभीरपणी मिससोल जाली आनी म्हणलें कितेंय जावं हांव उत्साबोल जावन जियोवची ना, हांव शांती विरेत जियोवची ना, हांव शिकतली म्हज्या जिविताचो दर एक दीस आनंदान सारूंक. हाकाच लागोन आमी टेलिव्हिजन प्रोग्रामाक नांव दिलां एन्जॉयींग एवरीडे लायफ. सो तुज्यान तुजें सादें दर दिसाचें जिवीत आनंदान सारूंक जायना जाल्यार ताचो फायदो कितें? सो आमी फकत दर दीस उठोन रागान बरोंक आमच्या मुखार कोण येता ताचेर आनी क्रोधीत आनी नाकारपी आनी निर्दय जाल्यार ज्या लोकां सवें आमच्यान बरे तरेन वागोवंक जायना ताचेर तुवें वेल काडीन येचो म्हणजे देवजराक आमी उंचोन करूंक जायच्यो वस्तू आसतल्यो. खरेंच तुवें सगळी परिस्थिती बदलपाची अपेक्षा सोडून म्हणूंक देवा म्हाका बदल. चलात हो बदलपाचो मुद्दो जो सोत मानतात तांकां हो मुद्दार जावपो मुद्दो. जेन्ना आमकां थावे जाता की देव खरेपणी त्यो परिस्थित्यो ज्यो आमी बदलूंक सोदतात त्यो आमकां बदलूंक उजार करता. आनी जेन्ना त्या परिस्थितीन गरज सोंपता आनी आमच्या भितर ताचें काम केलां आनी तांणी गरज तें करूंक तेन्ना तो त्यो बदलतलो. आतां हांव म्हणना त्यो सगल्यो सारक्यो म्हूण, हांव म्हणना सगल्यो कायद्याशीर म्हूण, पूण हांव म्हणटा की देव तो उजार करतलो. ते परी ताका वायटांतलें बरें मेवता. सगल्यो वस्तू बरोबर चलतात बऱ्याक. जी कोण देवाचो मोग करतात तांकां आनी ताची येवजण प्रमाणे तांकां आपोवणें आसा. जोसेफान आपल्या भावांक सांगलें जे तुवें वायटाक चिंतलेलें देवान बऱ्याक उजार केलें आनी जे एक वायट वस्तूंतलें बरें काडटा तें तांकां उजार करूंक तांकां आत्मीकतायेन मजबूत करूंक तर फुडले फावटी देंवचारांच्यान ते सोंपेपणी त्रास दिवचे ना. आमेन. लोक कोंटी 21:4-5. आनी ती म्हणजे इस्रायली पर्जा वोट दोंगर सोडून एडोमाच्या प्रांतांतले वचन जावपाक रस्त्यांतल्या सुफाच्या दोर्या वाटेन चलोंक लागली. वाटेर लोक अस्वस्थ जालो, निराशी, आशा सोडलो तांच्या कोश्ट दोगडांक लागून. आनी ती देवाचेर आनी मोइसेसा आड उलोवंक लागली. हांगा सुरू जाता बोगलान गुणगुणप, दान किल्लप. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्टांतली भायर काडली ह्या अरण्यात आमी मरोंक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना आनी ह्या मानाचो आमकां वीट आयल्या. पोट भरो ना तसले तुमी आमकां जेवण दिताय ताचो आमकां दुस्वास आसा. तूं वयर थान आमचेर जेवण दिताय, आमकां तितची वीट आयल्या देवा. तांकां काळजाचो प्रश्न आसलो. आमेन. ती आशेची आसली, गुणगुणटाली, तोरकार करी, आयकोन आसली, दादोशी नासली. देवान कितेंय केल्यार पासूनय. आनी जेन्ना एक मनीस तसो आसता ताच्यान कांयच करिनासो फकत अरण्यान घुंवत आनी घुंवत भोंवत रावंक ताणें शेकी म्हणसर तुमी हें जाणत ही एक परिक्षा आनी तांतून हांव सुफल जातलो. चलात आतां. आमेन. आतां जाकोब 1:2. जाकोब 1:2. म्हज्या भावानो भयणनो तुमचेर जिन्सावर कश्ट येतात तेन्ना तुमकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. आजुनूय थंय कितलो लोक ना. खात्री दवरात आनी सजमान घेयात की तपासणी तुज्या भावार्थाची परिक्षा दाखल करतात. दाखल म्हणात.
सोसणीकाय आनी थीरपण आनी समजीकाय बरें शेवटाक ती कवता. पूण मातसो वेळ लागता. आनी जेन्ना तूं परत जल्म घेता, जेन्ना तूं क्रिस्ताक येता, सगळे फॉल उर्बेचे तुजे उर्बेन रोयता एक बी कशें. आनी देवाक जाय ती बी आपल्या उतरांत शिंपोवंक आनी उपरांत त्यो वस्तू वाडटात व्हडल्या फॉलाचे रूख कशें आनी तुज्या जिवितान दिसतात. तो देव आमचे सवे वावुरता उक्तापे करूंक जे ताणें आमचे भितर घातला. पूण एक प्रश्न आसा, आमच्या आत्म्यान कांय वस्तूचो गोड्डो बसलेलो आसा. तूं एक उर्बा, तूं एक आत्मो आसा, तुका एक कुडीन जियेता, तुजी उर्बा तुज्या जिविताचे खोलायेक आसा. तूं एक उर्बेन भितर आसा, ते कुडींतल्यान भायर सरोंक जंय संवसाराक ताचो फायदो मेलो येता, ते तुज्या आत्म्यांतल्यान येवंक जाय, जाका खुरसावंक गरज. तुम्ही म्हज्या वांगडा आसात? आतां म्हज्यान खरेंच म्हणूं येता, हांव आतां एक समजीकायचें मनीस आनी म्हाका बिलकुल समजीकाय नासली. म्हणटोच म्हाका तपासणी लागताली आनी हांव हें खुशाल जायत वाचताली आनी ताचो म्हाका दुस्वास जालो. जशे परी कोण कितें नासलो मनीस खुशाल जायत आपणाचे तपासणी येतोच. कित्याक हांव सजमोंक ना तांचो फायदो म्हाका कितें तो. हांव सजमोंक ना त्यो तपासण्यो म्हज्या भितरलें वीट भायर काडटलें म्हूण जें हांवें पळोवंक गरज आसली. कित्याक हांव फावो ना तितलें व्हडपण म्हजें चिंतताली देखून. पळयात, आमी चिंतात कित्याक आमी तें वाचतात, आमी बायबलीन ताचेर रिस्को मारतात. पूण आमी तें सजमोंक नात. ताची परिक्षा जाल्या बगर आनी आमकां ते परिक्षेन सुफल जावन देवस्पणी अवस्था, थीर आनी देवस्पणी अवस्था मेलोसोर आमच्या जिवितान कितेंय चल्ल्यार परवा ना. आमकां हो निरोप सुमाराक एक पावटी 25 वर्सांक आयकूंक जाय. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, एके वाटेन म्हजे चुचुरे दिसतात कित्याक हांव जाणो आतां हांगा आसोन तुका परिक्षा मेवतली म्हूण. ओय कोणपूण ह्या विशीं खुशाल जावं दी. खरें ते देवाक कळोंक ना कित्याक तो आदींच जाणो आपूण परिक्षेन सुफल जालो. जेन्ना हांव हें म्हणटा कोण हें सजमता ताका ताची पर्वा ना म्हूण, कित्याक तांकां पयलेंच ताका थीर रावन जी प्रॅक्टीस आसा पळोवंक देंवचार कसो आपल्याकूच तोकयता तो. आमेन. त्याच पासत हांवें म्हजी नवे मुन्नी घडल्या. हांव आजुनी हांगा आसा. हांव आजुनी हांगा आसा आनी फुडल्या वर्सा हांव आजून हांगा आसतली आनी त्या फुडल्या वर्सा आजुनूय हांगाच आसतली. कित्याक हांवें थारावो घेतला की जो म्हजे सवे आसा तो म्हजे परस महान म्हूण. आनी हांव जाणो देंवचार विरोध येतलो, तो जाणो म्हजो दुस्वास कोत्ता म्हूण, पूण हांव हेंवूय जाणो की तो म्हज्या देवा परस शक्तिवान न्हय म्हूण. आनी हांव जाणो देव म्हाका सुटका दितलो म्हूण आनी देव म्हजी राखण कोत्तलो म्हूण. आमेन. तर आमकां सोंसणीकाय मेवता, पूण म्हाका सांगूंक जाय, आमकां सोंसणीकाय मेवच्या आदीं ह्यो वस्तू म्हज्या भितरल्यान जायत्योच भायर काडले. म्हणजे राग, तोरकार आनी गुणगुणप आनी पिरगोवप. आनी तूं जाणोय शिकी म्हाका म्हजीच वाज आयली. चल आतां हांगा कोण पूण आसा जाका आपलीच वाज आयल्या. तुमी म्हणटात म्हज्यान आनी कितें परी वागोवंक जायना. हांव वयर खाला चलता तसलो यो न्हय आनी देंवचारान म्हजे ताबो दिवंक म्हाका वायज आयल्या गुणगुण पिरगोवन स्वताचे चुचुरे करूंक, जेन्ना थंय भायर एक सुनो जिवीत आसा. आनी जेन्ना खरेंच तुका तुजीच वाज येतोच तूं म्हणटलें हांव बदलूंक तयार आसा. कितेंय जावं देवा, म्हाका आल्ताराक बांद ते म्हजेर वतोय, कित्याक फुडल्या वर्सा म्हाका हे परी आसोंक नाका. आमेन. जाकोब 1:12-14. कोष्टा दोगदामध्ये थीर रावता ती सुभागी असले परीक्षेंत येसवेसी जावन सर्वेस्पणान आपलो मोग करतेल्यांक भासायलेलो जिविताचो मुकुट ती घेतोली तो मुकुट जी सर्वेस्पणान दिल्यात तांकां. म्हाका सांगूंक जाय, परीक्षेचे दुसरे बाजूक वाड आसता. परीक्षेचे दुसरे बाजूक इनाम आसतात
आणि जर तू कसलीच अडचणीचो फुडो करताय तर तू देवाची कृपा मेलो तर पवित्र आत्म्याची शक्ती तुझ्या जिवितान जागृत जाल्ली आणि तुझ्या थीर रावो येता बरें खुमसार करून ताचे दुसरे बाजूक तुका एक वाड रावता. आमेन. आता आमकां जिन्सावार परीक्षा असतात, वेगवेगळे परीक्षा. उदाहरण स्वताची परीक्षा. ही एक परीक्षेंत आमी सुफल जावंक जाय आणि हाची सजमनी गरज म्हूण आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जेन्ना आमकां सजमोंक कितें आगोड लागता आनी कांयच सारकें दिसना आनी अन्याय जाल्ली दिसता आनी ती दूख होयना आनी आमकां देवाची उतरान बसोंक जायना आनी आमी म्हणटात तूं जाणय देवा म्हाका बिलकूल सजमनी मेलो ना, इतली म्हाका दूख जाता, म्हज्यान उलोवंक जायना. पुना तुजेर विस्वास दवरता, हांव तुजेर विस्वास दवरता. दूर पावटी तुका तारकार करपाची तालनी येता फकत व्हडल्यान म्हूण सारकें व्हडल्यान देवान हांव विस्वास दवरता. हांव तुजेर विस्वास दवरता. वो एक बालक असो जो सारकोच देंवचाराक तोपता, तुवें तशें कोत्तूस. कित्याक ताका जाय तूं खंय पूण बसून म्हणूंक म्हाका सजमनी मेलो ना, हें सारकेंशें दिसना, म्हाका हें सुटावें करूंक जायना, हें सजमना, तुज्या सगळ्या इश्टांक आपय, हें सुटावें करूं येता, म्हाज्यान सजमना. तूं तुजो वेळ ओगडायताय, तूं नकलो पासून ती कितें कोत्ता तीच नकलो. फोनाशी धांवो नाका, शिवसनाशी धांव. पोरूच हांवें एक उदाहरण देखलो ल्हान भावार्थ व्हडले भावार्था विरुद्ध. हांव नकलो तूं ह्या व्हड्याचेर कितें जालो जाल्यार वो भायर उदकान व्हड्यान आसल्यार. पूण जितलें व्हडें ल्हान आसता तितलेंच ल्हारांचो प्रभाव ताचे वयर. आनी जर तूं एक ल्हान व्हड्यान आसा आनी त्या दिसा तोल्यान खूब गोड्डी आसा तो खरेंच वायट प्रवास. कित्याक व्हडें फकत तुका दिसता तुका मारूंक लागला म्हूण कोणें आनी म्हणटोस. पूण तुका मेलोक एक व्हडलें म्हळ्यार जितलें व्हडलें तो ल्हारांचो प्रभाव उणो आसता. आनी देव म्हज्या काळजा लागीं उलयतालो जितलो व्हडलो तुजो भावार्थ तितलो उणो जिविताच्या ल्हारांचो प्रभाव तुजेर पडटा. आनी तूं तुमकां निबेल सोत कित्याक हांव खूब वर्सां अनुभवलां आनी म्हाका आनीकूय प्रवास करूंक शक्य ना अशें न्हय, कित्याक शक्य आसा. पूण देवाक आर्ग हांव वाडटा आनी उदरगत कोत्ता. म्हाका कितलें मुखार वचोंक जाय ह्या विशीं हांव दुखी न्हय, हांव म्हजी उदरगत मानयता. आनी गरज तुवें अशें करूंक, कित्याक जर तूं तुजे उदरगतीचो उत्सव करशी तर तुका घोटाय मेवतली. आनी म्हजो भावार्थ इतले वर्सांनी वाटला तो वाडत आसा आनी कितल्यो वस्तू आसल्यो ज्यो म्हाका उत्सांबोल कोत्ताल्यो आनी राग हाडटाल्यो आनी म्हाका भिरांत आनी हुस्के हाडी की हांव फकत आतां ते सुटावे करूंक सोदिना. दाविडान म्हणलें तो त्यो वस्तूंनी मिसळ जायना चड बऱ्यो दिसतात. म्हाका तांकां एक सांगूंक जाय, जर आमच्यान सगळें सुटावे करूंक जातालें तर आमकां ताची गरज नासली. तो जाणो आमी जे नकलो आनी दादोशी जावंक जाय तो जाणो म्हूण आमी नकलो ते, कित्याक तो जाणो आमी नकलो ते. सगळीं म्हणत हांव तुजेर विस्वास दवरतां, म्हाका व्हडें जाय. देवान इस्रायली लोकांक दिसाक एक पावटी माना कित्याक दिलें जाय, तांणी एक म्हयनो भर पावटाक कित्याक दिवं ना, कित्याक एक सुमान भर जायत दिवं ना. तूं एक बरो निरोप आसा की एक परी देव आमचे लोकां सगळें वागता, तो आमकां कृपा पुरुमेंत एका दिसाचें दिता आनी ताका जाय आमी आनंद घेवंक आयज ताणें आमकां दिला ताचो आनी फाल्यांचो पुरुमेंत कसो येतलो ताची दास्ती काडिना जावन. आमेन. कितले जिन्सा बासाची परीक्षा, जुडसाच्या उमाच्या परीक्षाचें कितें. हां, तुका केन्ना तरी कोणें पूण घात केला जाचो तूं मोग कोत्ता. तूं जाणा खरेंच सत मानता की एक परीक्षा जाचो आमच्या जिवितान आमी केन्ना तरी फुडो कोचचो पडटलो. आनी हांव खरीतपणी सत मानता लोक जी क्रिस्ताच्या समाजान वडील जातले तुमच्यान जेरूल खात्रेन रावो येता की केन्ना तरी तूं कोणाचो मोग कोत्ता आनी विस्वास दवरतात ताणें तुका घात करूंक. कोण पूण जाचेर तूं विस्वास दवरता तो तुजो घात सांगतलो, सो तुवें चिंतलेलें ती सांगची ना म्हूण कोण पूण तूं फाटल्यान खबरो सांगतल्यो तुजी नीट करून टिक्का मारतलो
हांव तुमकां सांगूंक तोच कोत्ता की कांय वस्तू आसात ज्यो हितून आमचे पासत सोंसल्यात, पूण कांय वस्तू आसात त्यो न्ही भोगल्यात आमकां दाखोवंक कशी आमी ताचो फुडो करूंक जाय. तूं थंय आसाय? उदाहरण जेजूक नाकारलो. म्हाका जायत नाकारणीं मेवली. जेन्ना हांवें देवाच्या आपोवणेक म्हज्या जिवितांत पाल दिलो, म्हजे इश्ट गेले, जायते आमचे कुटुंबाचे वांगडी गेले. म्हणजे सगळीं सजमली आमी गांवांचे मूर्ख म्हूण. म्हणजे खरेंच हांव आसल्या त्या समाजान अस्तऱ्यो हें करिनासली. ती हें करिनासली. म्हणजे हांव वेंचीत मुर्खा परी आसली अशें तांकां दिसो. आनी लोकांक म्हजे विशीं कसोच संबंद दवरूंक नाका आसलो. आनी नाकारणेच्या दुखीन म्हज्या बापायन म्हाका नाकारलेलें, तूं जाणोय? आनी ती नाकारणीची दूख चड वायट आसा. ती एक चड वायट दूख. पूण सैतान ते लोकांक विरुद्ध उजार करता, तांकां मुखार वचपाची आडावंक. आनी म्हज्या फाटल्या जिवितांत नदर मारल्यार म्हाका हें पळोवंक जाता, दर फावटी देव म्हाका वाट दिवचो आसा म्हज्या मिनिस्ट्रीच्या फुडल्या पावंड्यार पावोंक. आनी तूं जाणा तुजो शेवट जावचो आसा, थंय तुजी सुरवात जायना. हांवें 5 वर्सां घरा बायबल शिकोवन दिली. मागीर हांव इगोजेर वावरूंक गेली आनी म्हाका इल्ली वाड मेवली. मागीर थोड्या वेळान म्हाका थंयचेच पास्टर केले आनी हांव थोडी वाल मेवली. आनी मागीर थोड्या वेळा उपरांत देवान म्हाका म्हजे स्वताचे मिनिस्ट्रीन घातले. जायतो काल म्हाका दिसलें म्हाका खालात दवरला म्हूण. तेन्ना तुका खाला वचोंक जाय, तूं परत वयर येवंक. आनी मागीर देवान म्हाका टॅलिव्हिजनार घातलें. आनी मागीर म्हाका दिसपटी टॅलिव्हिजनार घातलें. वाव! पूण हे दर एका पावंड्यार हांवें व्हड नाकारणी अनुभवल्या म्हज्या जिवितांत आसलेल्या सगळ्या लोकांची. म्हज्या जिवितांत न्हय म्हज्या कुटुंबाची, पूण म्हज्या जिवितांत आसलेल्या लोकांची. जाचो मोग करी आनी ताची मान्यताय आनी येवकार म्हाका जाय आसलो. आनी हांवें शिकचें पडलें आनी तुकाय शिकचें पडटलें की जरी आमकां लोकांन शाबासकी दिली, आवडटा आनी आमकां तेंको दिलो, तें नासतना आमच्यान जियो येता. आमेन. आनी इतलेंच न्हय, बायबल म्हणटा की कोणशाचो फातर जो बांदप्यांनी नाकारलेलो, आनी हें जेजू विशीं सांगता, आतां जावंक पावला मुखी बुन्यादीचो फातर. तांणी जेजूक नाकारलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक हाताक बसला. स्वर्ग आनी पृथ्वीचेर रास चलयता. आनी तुका कोणीक नाकारणी मेलोत, पूण देवाच्यान तुका मुखेली बुन्यादीचो फातर करूं येता. जर तुजे दोळे ताचेर दवरल्यार. ताणें आपल्या शिसान ते भायर वेताना प्रवचन करूंक सांगलें. ताणें म्हणलें जर तुका एक नोकऱ्यांत वचत आनी तुका नाकारल्यार, अशें ताणें म्हणलें, तुज्या पांयाची धूल झाड आनी फुडल्या नागरांत वच. तर हे बाबतींत आमी जायतीं शिकचें आसा. आमेन. तुमी त्या परीक्षेन सुफल जावंक जाय. तुवें त्या मुद्द्यार पावंक जाय. सो जेन्ना कोण तुजी नीट करता, टिक्का मारता, तुका नाकारता, तुका परतरेक आमंत्रण मेळना, तुका जेवणाक आमंत्रण दिना, तूं कामाक एकलेंच, जरी तूं देवा सवाय कितें सारकें तें करूंक सोदता, सगळी तुका पिडा जाल्ली परी त्रातार करता, गरज तुवें म्हणूंक तें बरें आसा देवा, म्हाका तूं आसा. आनी आसा न्हू म्हजो दीस येतलो. सुरा थीर रावत आनी मानून घेना जायत जी वोस ह्या संवसारांत दिता, तो म्हजो दीस येतलो. ते भायर घाल आनी मुखार वच. जुडसाच्या उमावाची परीक्षा म्हाका दिसता ती चड आगोड. हांव तुका जुडसाच्या उमाची परीक्षा कित्याक म्हणटा, कित्याक जेजू हे परीक्षेन सुफल जालो. आनी जमी तूं ग्रांथ वाचल्यार त्या काळार जुडसाची वागणी कशी आसली ती तुका ताका फुगार करूंसो दिसता. ताणें जेजूचो घात केलो, सगळें सोडून एका उमावन घेवन. जेन्ना ते निमाण्या जेवणाक बसले आनी जेजून म्हणलें, कोण पूण म्हजो घात घेतलो. जुडसान म्हणलें, वय जेरूल गुरुजी, तो हांव न्हय. तूं ढोंगी, तूं फोटींग ढोंगी. ताणें आदींच सौदो केल्लो फॅरिझेवा सांगता जेजूक विकूंक. तो आशेचो आसलो. पूण तुमी हें जाणत, जेजू परीक्षेन सुफल जालो. हांव हें कशें जाणो काय, कित्याक तो मुखार गेलो आनी देवाची खोशी केली. ताणें देवाची येवजण मुखार व्हेली. ताणें आपली दाव पुरी केली. तो कुर्सार गेलो आनी ताणें नाकारनेन आपले आडावंक दिवंक ना देखून, ताणें गैर समजूत आपल्याक आडावंक दिवंक ना देखून, ताणें जुडसाच्या उमाक आपल्याक आडावंक दिवंक ना म्हूण आयज आमी हांगा आसा. आनी जर तूं देंवचाराक तुका आडावंक दिनाय तर फुडाराक कोण पूण देवाक मोहिमा दितलो, कित्याक तुजे साक्षी आनी गोवायकेक लागून. आमेन. म्हणून
हांव म्हजे परीक्षेन सुफल जातली. जिन्सावार परीक्षा आसात. बॉक्सोनेची परीक्षा, फाल्यां ताचे विशीं आमी आनीक उलयतली. मोग ना तसल्यांचो मोग करपी परीक्षा. ओ देवा, म्हाका मोगान चलोंक आदार दी. ओ प्रितीच्या, तुवें आतांच तें मागलां. तुवें आतांच तें मागलां. 3 वा 4 वर्सां फाटीं म्हजे धुवेन म्हाका फोन केलो आनी तिका अमक्याच मनशाचो त्रास जातलो म्हणटच हो मनीस ताका पिशें करपाचो आसलो. ओ, तिणें म्हणलें, हांव इतली रागार आनी इतली उचांबोल जाल्यार फकत चिंतून ह्या मनशान म्हज्या जिवितान भायर घालूंक आनी हांव ह्या सोंसची ना ब्ला ब्ला ब्ला. तिणें म्हणलें, तेन्ना देवान म्हाका उदास केलो की हांवें मागणें केल्लें की म्हज्यान कोणाचो मोग करूं येता म्हूण. चलात आमी ही मागणी कोत्तात जी आयकोंक आत्मीक दिसतात. ओ देवा, हांव सगळें स्वाधीन कोत्ता. हांव तुजो मोग कोत्ता दोन्या. म्हजो जीव घे आनी तुका जाय तें म्हजें सवें कर. तुजी खोशी जावं ओ देवा, म्हजी न्हय. म्हाका मोग करूंक शिकय. तो म्हणटा, ओ ओय. आमच्या सगळ्याच्या जिवितान लोक आसा जो आमी फुगार करूंक दिसतात. आनी ती वेतोच तुजेशी आनी कोण शेजाऱ्याक येतलो ताचेकीन वायट. आमेन. वेलाची परीक्षा ही आनीक एक परीक्षा. खरेंच तेव्हा खूब वेळ लागता कितें करच्याक. कित्याक देवा, कित्याक? केदना देवा, केदना? हे करूंक तुका शिवासनांतलो उठोंक पासून नाका. फकत म्हजे वाटेन पळय. एक ल्हानशें धाकटुलें अजाप म्हणजे चल देवा, तूं म्हाका हें सगळें कित्याक बगूंक लायताय? ही एक परीक्षा. ती एक परीक्षा. कित्याक आमकां ती सांगूंक बरें लागता. ओ देवा, म्हजो काल तुज्या हातान आसा. चलात. ओ वय देवा, म्हजो काल तुज्या हातान आसा. 17, 31, 14, 15. ओ इश्टा, उमेद दिनासलेली परीक्षा. निराशीपणाची परीक्षा. स्वताच्या खोशेची परीक्षा. ओरनांतली परीक्षा. एकसूरपणाची परीक्षा. पूण हांवें आदीं सांगलां तशें एक वस्त आसा जी तुका म्हत्वाची आनी म्हाका जाय हाचो तुमी उगडास धरूंक. तुका घोडयेक आयज राती पार्किंग सुवातेंत भायर सरतना परीक्षा दिवंक पडत. कोणेय जाणें आपल्या मोटराचे बंपर धर्मीक स्टिकर मारल्यार ते घोडयेक तुजे वेले वचोंक सोदी. आनी तुज्यान म्हणो येता, मागाचे चालीचें कितें? आमेन. घोडयेक तूं भायर उपाय आसात ते मेजाशी वेशी आनी तोच बीत करशी. एक पुस्तक वा एक सिरी घेवंक आनी कोण येवन तुका धक्को मारून खाला उडयत आपली घेवन तोच बीत करीत आसतना तुका असलो राग येता. पूण ताचे बदलेक तुज्यान म्हणूं येता, ती एक परीक्षा. ही एक परीक्षा. जॉयसान म्हाका सांगलें ही एक परीक्षा जातली म्हूण. आनी आतां थान म्हज्या मनांत एकूच हेतू आसा, म्हज्या जिवितान परीक्षेन सुफल जा. जर म्हज्यान परीक्षेन सुफल जावं येता, आमेन. आनी हांव तुमकां सांगता, जेन्ना तूं सुरू करता ह्यो परीक्षेंत येस मेळून तुका त्यो तितल्यो आसच्यो नात. आनी आसल्यारूय तुका त्यो तितल्यो दिसती पडच्यो नात. म्हाका तास्ती करिना हॉटेलाच्या रुमान स्टॉप ना जाल्यार हांव मातसो उजार कोत्ता. चलात, वेळ जालो वाडपाचो. म्हणून हांव म्हजे परीक्षेन सुफल जातली. आमेन. सगळीं उबी रावात. तूं जाणूय, दर एक तपासणी परीक्षा जी त्यो आमची घेता ती आमच्या बऱ्याक पडटली. अदीक करून आमी सारकी मोलाची अवस्था दवरीत जाल्यार आनी हाची गरज ताचेर आमचो भावार्थ वाडोवंक. त्यो ह्यो वस्तू उजार करता आमकां मुदार करूंक. आमी असल्या संकश्टाच्या वेळार कशी वागता ती चड म्हत्वाची वस्त जावन आसा. आनी ती सारकी परीक्षा. आमी तातूंत सुफल जाल्यांत वो ना ती.
तूं तपासणी कसलीय जावं तुज्यान म्हणूं येता तोरी हांव खुशाल आसतली तुका कशें दिसना जायत पूण भावार्थान तुज्यान तें करूं येता सोत मान तें कितेंय जावं तुज्या बऱ्याक तें पडटलें तुजो ह्या वेल्यार कितें भोगता तर म्हाका जाय तुवें सोत मानूं की कितें जावं तुजो फुडो कोत्ताय तुजी मनाची अवस्था बरी आसत तर तूं देवाचेर विस्वास दवरशी तुज्या बऱ्याक पडटलें म्हूण जाल्यार म्हाका जाय तुका उत्तेजन दिवंक ही उपाय घेवच्याक जे म्हाका दिसता तुका जिवीत बदलता तसलें जावंक पावतलें म्हूण जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक